हय बोडगिनीच्या जात्रेक वयता खंय तर आमच्या इलेक्ट्रिक सायकलीक चायनीसाची सायकल बांधून आता आम्ही ओढीत व्हरता बघ इतल्या पयस. सबस्क्रायबर गावलो सबस्क्रायबर मेळ्ळो आमचो आणि पळय तो आमचे व्हिडिओज पळयता हे पळय नुस्तें काडलें हांवें आत्ता तांकां स्लीपर घेतले हांवें काय रे. सो गाईज आता आम्ही वयता फिशिंग करपाक आयज परत. आयज जावन आसा संडे आणि पळय हय बोडगिनीच्या जात्रेक वयता खंय तर काय बरें रावलेले आमी कितें व्हिडिओ काडपाक गायब. आणि हे पळय सगळे भेलमुंडे आहा आणि एक भेलमुंडा फाटसून आहा. हे पळय सायकल किती चकचकता रे आ वैश सारखी झगमग झगमग मरे चल मरे या मरे. सगळ्या पुल्लत रायडर चलले फिशिंगेक तेतून आमचो चायनीज रायडर ना. अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं. हे बय दिस इज मोयरा. आता हे कोणी केला कोणाक खबर. प्लीज गायज अशें करू नाका. काय बरी बेस्ट वाट पळय सारकी ब्युटिफूल प्लेस सारकी आणि अशें करप सारकें वायट. हें कितें कांयच कळना. आता कोणी केला घाटयांनी केला कितें म्हणूंक सोदता. शी हय शिगवीट पळय मरे सुरेच्यो बाटल्यो बी सगळ्यो आहा भितर. आमची चायनीजाची सायकल चायनीजान वाट लायल्या तेजी तेका पेडला चलना तेजी काय चलना. आवय बापू एक केला आनी तो पळय कसो दुखलीच वयता घेवन पळय तो. कोविड रे बाबा ही सायकल. हे पळय नुस्तें काडलें हांवें आत्ता. सो गायज हे पळय हे ओदोच्यान नुस्तीं काडटात पण जोक कितें जाला सांग हे उदकान नुस्तीं नात आयज. नुस्तींच ना आल्या भितर हवे. मेन थिंग कितें आहा ना गायज हे पळय हांगासर सारकें क्लियर दिसता आनी हांगासर म्हाका एकूय नुस्तें गावना दिश्टी सुद्दां पडना. हवी तुका खबर आहा ते फिशिंग हे गावता ते चश्मा गावता ते भितर. अरे हय हांवें पळयल्लें एक रील तेतूर दिसता. अरे खरेंच दिसता नुस्तीं खंय आहा ती. हय रे पळय आमकां आमचो आनी एक सबस्क्रायबर गावलो. सबस्क्रायबर मेळ्ळो आमचो आणि पळय तो आमचे व्हिडिओज पळयता. देखता रे व्हिडिओ देखता हमारा कैसा होता है वीडियो. अच्छा होता है. अभी किधर जा रहा था. इधर साइड चालू है. चलो ऑल द बेस्ट. अच्छे से काम करो. मैं जाते समय आपको पहचान लिया. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो. कोई ना कोई मिलता है. इनमें से कोई नहीं दिखता है तू वीडियो में. नहीं. ये बच्चे लोग को उतना तो नहीं देखा है, दोनों लोग को पहचानते हैं. अरे वाह. चलो प्यार है सब प्यार है. मिलते हैं कभी. सब ठीक है. यस सब ठीक है. चलो आराम से. सो गायज हांकां पळयात हेजी सायकलीचे जाली बसली हेजी सायकलीची त्या खातीर आतां हेजी सायकल ह्या सायकलीक बांधता. क्या रे केबल आहे मरे. केबल है रे वो. आणि अति वायरीची कितें आले रे रेड कलर. साइड. हे आनी कितें कितें करीत आसता. हेजी वाट लायल्या आमच्या चायनीसान सायकलीची. चायनीसान सायकलीची लॅम्बोर्गिनी उडोन उडोन तेजी चेन बी सगळी एक करून उडयला. वो लूज है तेरा. हेंका बयात हेंका मानली ही सायकल ओडीत व्हरता संदेशाची. चायनीसान वाट लायलाय पळय दोरी बांधल्या. पहली बार को साइकिल को देखकर खींच रहे. साइकिल गाड़ी को खींचती है. साइकिल को पकड़ के. चल लेट्स गो. अच्छा मरे ओके मारा. डॉक्टर के ब्रेक मत मारा. हां ठीक है. खींच रहा है. खींच रहा है. अरे यार रे
आम्ही वयतात काय मजा येता हल्ली लाडका करपाक. अवी सगळ्याच सायकली एकामेकाक पाणीत झाल्या आरामात हय नो. मजा आ रहा है. फायनली आम्ही आता घराकडेन पावली. ही सायकल वोडी धाडली. एका दिलेल्याला वाट नाही तुला शिवा सारखी चलत आलो सायकल. मजा येईल रे तुका. इलेक्ट्रिक आहे हे बी. या झटका मार रहा है. हे तुटता सारे नाही तो थोडे देर में हा ना झटका मारा था ना हा तो मजा येईल. मजा येईल. ठीक आहे बरं ओढी काढली सायकल. काय घेऊन यायला आहे जाऊ रात्री आज मैं बहुत खुश हूँ. कित्याक रे आयज इतले कित्याक खुश तुम्ही हरशी कित्याक खुश. जात्रे केला. आम्ही हांगासर येयल्या पळय आतां स्वीट कॉर्न खावपाक. स्वीट कॉर्न खावपाक येयल्या. स्वीट कॉर्न खाता आमी. स्वीट कॉर्न ज्यूस पिवपाक येयल्या आमी. ज्यूस गोंया मरे भावानो. सो गायज आयज मातशें आहा गर्दी आसा. आयज संडे न्हू. संडे मातशी गर्दी आसता. माझ्या बाबा कितले लोक आहा पळय आयज गॅरेज सॉलिड लोक आहा सारको. सो गाय तुम्ही पळोवंक शकता आमी येयल्ले जायंट व्हिलार बसपाक. पण हांगासर हे पळया गर्दी पळया. बहुत आहे लायट नो यूज. लायट पळय केदी आहा ती. हे पळया तुम्ही गोड पान. गोड पान खावया मरे. गोड पान बरें आहा न्हू गोड पान. कधी या मरे. तांकां स्लिपर घेतल्या हांवें जागे रे आनी तुजे जागे रे तेणी वायट घेतल्या. तेच्या फाल्यां पळय आहा कोल्लत रायडर दोनूय मेळोन कशें करतात पळय ते घाण सारके बुरशे. सो जालें कितें गाय जाणां आमचे एक धाकटुले सबस्क्रायबर आसा. ओके ते किचनान कितें तरी रानी दिसता. सो तेजेर कितें गरम गरम वतले आनी आख्खें हांगासर बीन सगळें जळ्ळें. सो हांव तुमकां हे कित्याक सांगता प्लीज ल्हान ल्हान भुरग्यांक किचनान मातशें अवॉयड करा. यू नो आमचेच कडेन केन्ना केन्ना मिस्टेकी जाता. ल्हान भुरगीं बाबडी ती न्हू इंडक्शनाचेर कितेर गॅसीचेर बीन रांदता आसतना चक करून कितें उसावळें तेल गरम जाल्यार आंग बीन जळटलें. सो प्लीज डोंट टेक रिस्क आनी बेश्टे फोंडान पडनाका न्हू कितें म्हणटा. सो गायज तुमी आयज पयला आसतलें आयज आमी कितें केलां पळय तें. आयज सारके खाजी घातल्या सायकलीक. आमचे इलेक्ट्रीक सायकल न्हू. इलेक्ट्रीक सायकलीक बांदली दोरी आनी चायनीसाचे सायकलीक घातली आनी वडी धरली धरून. सो आमी चिंतता 6 सायकली पळय कितल्यो टोटल 6 सायकली एकामेकाक बांदून हांव म्हाजी सायकल फुडें इलेक्ट्रीक घेवन हांवें फूल अशी म्हापसा सालिगांव अशी यू नो रावंडाक वयपाक सोदता. कोणाक कोणाक हो ब्लॉग पळोवपाक जाय कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा. मिनिमम 50 कॉमेंट्स जाय आमकां. कितले जाय 50 मिनिमम मेजून 50 कॉमेंट. ह्या आयच्या ब्लॉगार 50 कॉमेंट्स आसा. कॉमेंट को आसतलो 1 रायट फ्रॉम म्हापसा टू सालिगांव अशें घाला. रायड प्लीज म्हणून घाला जालें. इतलेच रायड प्लीज बस इतले. हॅशटॅग रायड प्लीज. 50 तर कॉमेंट येता न्हू आमी एकामेकाच्या सायकलीक बांदता आनी हांगाल्यान म्हापशेसून सालिगांव सगळ्याक रावंड मारून मजा येतली. शुअर डेफिनेटली. आणि तुमकां सांगता ज्या दिसा येता पळय तेच्या आदल्या दिसा सांगता. कोण लागींचे सबस्क्रायबर बीन आहा जाल्यार आमकां मेळचे मागीर. कितें म्हणटा तो सारकें न्हू. सारकें आमकां न्हू असले कितें उटपटांग करपाक खूब मजा असले येता. करपाक खूब लायक गायस. नॉर्मल आमकां अशें रावपाक मजा येना. सो तशें आसा. आनी कालची व्हिडिओ पयला आसतली तुमी आमची आनी भरपूर म्हाका मॅसेजी येयल्या की अवी म्हाज्या वांगडा अशें जालें म्हाज्या वांगडा अशें जालें. एक आफ्रिकन येयलो आनी आपणाक मिसबिहेव करूंक लागलो. ओके हांव तुमकां ओपनली सांगूं शकना कित्याक नाका जाल्लें सांगूं शकना न्हू कितें कितें तें बरें जायना. सो मातशें खापऱ्या लोकां कडल्यान मातशें अलर्ट रावा. आनी हे जे मॉपेट इलेक्ट्रीक बायक घेवन येता डर्ट बायक कशें तेंकां जाल्यार तेंच्या वांगडा जाल्यार बाबा सारकेंच चापूत अलर्ट रावा. कित्याक ते डायरेक्ट खंय येता ते अटॅक करता. आनी मोबायल चेन कानातले कितें आमच्या एका सबस्क्रायबरान म्हाका फोटो धाडला तेजे कानान अशे भांगराचे कानातले आहले असले हांवें घातला पळय तसले
अशें धरले खंय म्हणजे गाडी घेवन वयतालो आनी अशें धरले आनी फाट करून ओडले खंय. सो प्लीज तुमकां सांगता तुमी आयकोंक जाय जाल्यार आयका ऑर एल्स तुमकां जाय ते करा हांव कितें म्हणून सांगूं शकता. आनी आयज आमी गेल्लेले जात्रेक भरपूर गर्दी सारकी. आमी जायंट व्हिलार बसोंक गेल्ले पण भरपूर गर्दी. नेक्स्ट टायम वयता केन्ना कितें म्हणूंक सोदता तूं? हय हांव वचोंक नासलें आयज. सारकें न्हू. सारकें. आनी दुसरी गजाल गायज प्लीज प्लीज ही तुमकां हंबल रिक्वेस्ट करता हांव. बॉडी शेमिंग केन्नाच कोणाक करूं नाका. कोण मोठे कोण बारीक कोण काळे कोण धोये कोणाचे केस पिकल्या कोणाचे हे पिकला अशें तशें हेका तेका प्लीज बॉडी शेमिंग बीन केन्ना कोणाक करूं नाका. कोणाक खबर आयज तुमी खूब बरी दिसतात. मनशाचो रूप चेंज जावपाक टायम लागना. हांवें एक सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ पळयलेली एक मॉडल चेडूं सारकें बरें हॉट सारकें ब्युटिफूल सारकें विथ प्रॉपर फिगर आनी सडनली तेका नजर लागता कितें जाता कॅन्सर जाता आनी फूल बारीक सारकें फ्रॉम ब्युटिफूल फ्रॉम दॅट टू झिरो. सो इट टेक्स झिरो टायम लागना मनशाचो लायफ आयुश्य चेंज जावपाक. सो प्लीज कोणाक डिमोटिवेट करूं नाका. कोणाचे हेजेर नाका जाल्ले कॉमेंट मारून बॉडी शेमिंग करूं नाका. खरेंच बरें दिसना. ओके प्लीज अंडरस्टँड करा असले सिच्युएशन. आनी येस रेडी टू गो. आमी बरें कितें चिंतता आनी हांव सदींच तुमकां सांगता आयज घालता फाल्यां घालता व्लॉग RXाचो. गायज म्हाजी गाडी रेडी जाल्लेली आसा. फक्त ब्रेक फुडलो आहा पळय तेकाच मातसो हांव रावला. मातशें हांवें सामान ऑर्डर केला ते एकदां फिट केलें काय हांव तुमकां मुखार हांव RX घालता. आनी ही जी RX हांवें हाडल्या इट्स ऑल फ्रॉम यूट्यूब मनी फ्रॉम 0 to 100 फ्रॉम बायींग फ्रॉम स्क्रॅच. ओके मागीर तेका रिस्टोर करपाक फ्रॉम 0 to 100 ईच अँड एवरी एक्सपेंडिचर. आनी ती बायक आनी इतली ब्युटिफूल केल्या हाणें पळोवपाक अशी दिसता की आत्तां शोरुमांतल्यान हाडल्या कशी. सो प्लीज तुमी मोग दाखया म्हाका. हांव व्हेरी सून तुमच्या मुखार म्हाजी मायटी 2 स्ट्रोक बीस्ट व्हिडिओन दाखोवपाक रेडी आसा. एक्सायटेड आसा. कितें म्हणूंक सोदता? हय हय मगो दादा. हय का ना गो दादा. हय दादाक झेम येता म्हणून ते दिसता तुमकां. आयज दोळे तकली दुखता. सो आज तुमकां खरें सांगूंक आयज न्हू हांवें कमीत ते कमी 5-6 जाणांक अशें पयले तेंची तकली दुखता. तुमकां बी अशें जाता जाल्यार सांगात म्हाका दिसता वेदराक लागून ही एक सायड खरेंच दुखता. तुकाय जाता न्हू रे तशें? जाता एक एकदां मायग्रेन इश्यूज बीन आसता न्हू. सो तशें जाता एक एकदां. आनी गायज एक तुमकां व्हेरी स्वीट तुमकां एक मेसेज म्हाका कोणी म्हाज्या एक सबस्क्रायबरान दिल्या ती हांव तुमकां दिवंक सोदता. एक धाकटुलें चेडूं. ओके आय डोंट नो 12-13 years old. ओके स्कुलाचें व्हेरी स्मॉल यंग. म्हाका तेणी म्हाका दिसता सिन्स 8 months जाले ते म्हाका मेसेज करताले इंस्टाग्रामाचेर. ओके हाय हॅलो यू डोंट चॅट यू डोंट टॉक टू मी यू डोंट रिप्लाय ये ते आय एम बिग फॅन आय लव्ह यू आय मिस यू आय वॉन्ट टू मीट यू आय वॉन्ट टू हॅव फोटोज विथ यू प्लीज कम फॉर लंच आमगेर अशे खूब मेसेजी आसा. ओके सो जालें कितें सांग हांव स्क्रोल करतालो मेसेजी. स्क्रोल करता आसतना म्हाका अचानक डीपी दिसलो. कसलो डीपी तुमकां सांगता. म्हाजी बायक म्हणजे एरोक्स म्हणजे तेजे इंस्टाग्रामाचो डीपी घातला. ओके शेरल म्हणून नांव त्या चेडवाचें धाकटुलें चेडूं. आनी हांवें म्हटलें म्हाजी गाडयेचो फोटो घातला मुद्दम पळोवपाक गेलो मेसेजी. पळयता जाल्यार खूब मेसेजी आहा. हांवें आयडी चॅक केलो पळयता जाल्यार धाकटुलें चेडूं. आनी हांवें ताका रिप्लाय केली हाय हाव आर यू म्हणून सो सॉरी तुका रिप्लाय करूंक पावूंक ना आत्तां तुजी मेसेज पयली. जाल्यार थंयसरल्यान म्हाका फुडसून वॉयस नोट येता की अवी आय लव्ह यू सो मच माय मॉम नेवर अलाव मी टू टॉक टू एनीबडी बट वी वॉच व्लॉग्स ऑन TV. आय वॉन्ट टू बी युअर गर्लफ्रेंड. आनी अशें क्यूटशी मेसेज आहा तेजी तूं म्हाज्या घरान क्रिसमसाक कित्याक येवंक ना. आय टोल्ड ईच अँड एवरीबडी आपणाच्या सगळ्या फ्रेंडांक सांगलेलें माय बॉयफ्रेंड वील कम क्रिसमसाक सेलिब्रेट करपाक. आनी म्हाका इतलें क्यूट दिसली ती मेसेज आनी इतलो हांव ब्लश करतालो ती मेसेज पळोवन
So he messaged specially to Cheryl. Cheryl, we are coming at your place very soon. May God bless you. Cheryl is from Saligaon. आणि हांव तेंगेर व्हेरी सून येवपाचो आहा शेरलागे. सो या सांगपाक काय दिसताले फोटो बिटो घालिना तुमकां डायरेक्ट शेरलाक एक दीस ब्लॉगान घेता आनी तुमकां दाखयता माय न्यू गर्लफ्रेंड यू नो व्हेरी क्यूट लिटल बेबी सारखे यू नो व्हेरी क्यूट 5th 6th स्टँडर्डाचे दिसता ते व्हेरी क्यूट सारखे. सो तुमकां इंट्रोड्यूस करता व्हेरी सून. सो गायज कितें म्हणूंक सोदता जाणा हांव तुमकां आमी न्हू बारीक बारीक न्हू आमी व्हिडियोज घालता यू नो थोड्यांक ते व्हिडियोज इरिटेटींग लागता, थोड्यांक ते व्हिडियोज खूब बरे लागता, थोडे इग्नोर करतात, थोडे शेअर करतात, थोडे कमेंट करून आपणाचे इमोशन्स शेअर करतात यू नो. थँक्यू वन्स अगेन गायज. आमी तुमच्या खातीर इतले लोक जोडलेले आसा, इतले लोक जोडलेले आसा. आयज आमी सायकलिंगेक गेल्ले थंय आमकां आयज आनी एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे, खूब मेळ्ळे सबस्क्रायबर, पण ह्या स्पेशल सबस्क्रायबराचे तुमकां सांगता तांकां बाबडे कोंकणी पसून येयना, पूण आमी उलयता न्हू कोंकणी ती समजता, उलोवंक कळना. पण ते आमचे व्लॉग्स पळयता. हांव केन्ना विचारता न्हू व्हिडिओ पळयता, हा भैया म्हणटा मैं आपका वीडियोस देखता हूँ पर हमें कोंकणी समझ में आती है पर हम लोग बोल नहीं सकते. पण अशे पासून लोक आसा जे आमचे व्हिडियोज पळयता न्हू, आमचे व्हिडियोज तांकां कनेक्ट जाता जाल्यार आनी हेजेकून व्हडलें आनी कितें जाय आमकां, कितें म्हणटा न्हू. सारखे सो थँक्यू वन्स अगेन गायज फॉर शोईंग सो मच लव अँड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू. आणि थँक गॉड तुम्ही हो यू नो डिसेंबर आणि जानेवारी सक्सेसफुली यू नो गॉड ग्रेस तुम्ही सर्वायव्ह करूंक पावले, नाल्यार घे म्हणून एक्सिडेंट आनी डेथ्स जाता. सो बरें करून रावा यू नो 10 more days मातशे 10 दीस तरी अलर्ट रावा, बरें रावा. आणि चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब. 12,000 जावपाक व्हेरी लेस आसा. प्लीज सबस्क्रायब करा. तुमचो एक सबस्क्रायब आमकां जावप म्हणजे यू नो खंयसर आमकां भांगर गावलेल्या भशेन. आमी अशें म्हणिना कितें रे तुमचे एक सबस्क्रायबरान आमची कितें लायफ चेंज जातली. आमकां एकल्यार म्हटलेले 3,000 कितें बंगलो बांदतले काय म्हणून. सो आमकां ते परत परत तेच उगडास येता त्या मनशान म्हटलेले पळय ते. सो म्हाका एक सबस्क्रायबरान बंगलो न्हू, हांव एक सबस्क्रायबरान न्हू म्हाजी लायफ चेंज करतलो. सो प्लीज सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल्ल्यान टाटा गुड नायट आनी बाय. कितें म्हणटा सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनल.